साथ है। मनोहर जी परिकार आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। श्रीपाद नाईक जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सगळ्या लोकांकडेन एक विनंती आसा, अवघ्या 15 मिनिटां भितर सुसेगान वचपाचें आसा सगळ्यांचो। कृपा करून सगळ्यांनी सावकाश स्लो मातशे भायर सराक, गर्दी प्रचंड आसा, संख्ये पलीकडे लोक आयिल्ले आसा, त्यामुळे चेंगरा चेंगरी करू नाका। प्रत्येक मनीस गेल्या शिवाय आमी हांगाच्यान ग्राउंड सोडचे ना, त्यामुळे कोणे चिंता करचे न्ही, सावकाश सिस्टमॅटीक भायर वचा। शेवटच्या ब्लॉकान जितले लोक आसा तांच्यांनी पयलीं भायर वचचे। ह्या फुडल्या हेतूंतल्या लोकांनी हळूहळू भायर वचचे, एकदम वचचे न्ही। गर्दी खूब असल्यामुळे एकदम जर फुडें गेले जाल्यार त्रास जावपाक शकता, त्यामुळे सविता नाईक महालक्ष्मी बांदोडा मिडिया सेंटर कडेन आसा। सविता नाईक महालक्ष्मी बांदोडा मिडिया सेंटर कडेन आसा, तांचे जे नातेवाईक आसा तांणी नोंद घेवची। जे लोक भायर सरतात तांच्यांनी हळूहळू भायर सरचे, एकदम भायर सरचे न्ही। रस्त्या कडेन जो पयलो ब्लॉक आसा थंयसरल्या लोकांनी पयलीं भायर सरचे, एकदम गर्दी करची न्ही, गर्दी केली जाल्यार त्रास जातले। ज्या लोकांक सगळ्या लोकांक हांव विनंती करता की एक 5 मिनटां ज्या जाग्यार तुमी आसा थंयच उबे रावा। सगळ्यांक देव बरें करूं। सगळ्यांनी बसून घेवचें। सभेक फुडें व्हरतना आमी ह्या महासंकल्प दिसा, स्वामी विवेकानंद जयंती दिसा ही सभा फुडें व्हरता। हांव मागतां आमचे दक्षिण गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन की तांणी येवन ह्या सभेक मार्गदर्शन करचें। माईक नमस्कार, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टीचं, भारतीय जनता पार्टीचं देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। नमस्कार। आणि भारतीय जनता पार्टी तर्फे सगळ्यातल्यान काळजांतल्यान उर्बे भरीत सगळ्या गोंयकारांक येवकार। सन्माननीय व्यासपीठ, सगळे भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, सगळे पदाधिकारी, आमदार, सगळे मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे सक्रिय निष्ठावंत प्रामाणिक कार्यकर्ते बंधू भगिनीनो, आज 12 जानेवारी या दिसाक गोंया भितर एक क्रांती जाल्ली आसा, गोंया भितर एक रिव्होल्यूशन जाल्लें आसा। आणि ते रिव्होल्यूशन म्हणजेच विजय संकल्प रॅली। आता थोड्याच वेळा भितर आमचे भावी पंतप्रधान या देशाचे श्री नरेंद्र मोदीजी हांगा येवपाचे आसात। आणि त्या निमित्तान वो जनसमुदाय तुम्ही हांगा आयिल्ले आसात। ही महारॅली
तुम्ही आयज सक्सेसफुल करून दाखयला म्हणून तुमका भारतीय जनता पार्टी तर्फे सगळ्याचो सन्मान आणि अभिवादन करता. म्हणजे भारतीय जवान सगळ्याक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक सल्यूट. मग भावानो, एक गोष्ट म्हणतात, अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो वो किस मंजिल तक जाता है. अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो वो किस मंजिल तक जाता है. लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो, रास्ते की परवाह मत करो, बस चलते रहो, चलते रहो. नरेंद्र मोदी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र भाई जैसा हो, नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे और मंजिल हमारे कदमों में आ जाएगी. इसीलिए हम हर मुश्किल का सामना करते हुए आज यहाँ पे आए हैं. हमारी मंजिल ये सभा नहीं है, हमारी मंजिल दिल्ली का तख्त है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है. इसलिए मैं आप सबको इस मौके पर अभिवादन करता हूं. भावा बहिणीनो, हांव चड वेळ घेवचो ना. आयज तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचेर एक मोठो विश्वास दाखयल्लो आसा आणि जो भारतीय जनता पार्टीचो आदेश तुम्ही मानतात. काँग्रेसीचे लोक धनादेशाची वाट पळयतात आणि तुम्ही फक्त एका आदेशाचेर आज ही विराट अशी सभा जी गोंया भितर आतापर्यंत केन्नाच जाली ना, ही तुमच्या ताकदीचेर घडोवन हाडिल्ली आसा. भाव भयणांनो, आयज वो तुम्ही शिलेदार आसात, वो जो नवो भारत घडोवपाचो आसा, मेरा भारत महान म्हणून आम्ही अभिमानान आणि स्वाभिमानान म्हणटले, त्याचे खरे शिलेदार, त्याचे खरे पाईक जे असतले ते तुम्ही सर्वसामान्य भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असतले, निष्ठावंत कार्यकर्ते असतले. भाव बहिणांनो, आम्ही केन्नाच कोणाक 5 पैसे दिले ना सभे खातीर, पण आयज तुम्ही स्वतःची पदरमोड करून हांगा इतले पयस लाखांनी लोकांची उपस्थिती लायिल्ली आसात. आमकां धनादेश नाकात, तुम्ही आमकां जनादेश दिल्लो आसा आणि तो घेऊन आम्ही दिल्ली तख्त सर करतले. आयज सरकार असुरक्षितेच्या खाईन भितर लोटलेले आसा. आमचे काश्मीराचेर पाकिस्तानाचो हल्लो जायत आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ज्या सरहदीचेर जे जवान आमचे तुमचे सगळे देशाचे रक्षण करतात, तांकां पाकिस्तानाचे जे दंगल करतात, पाकिस्तानाचे सैनिक तातूंत भितर तांचेर आक्रमण करतात आणि शेवण्याक मारिल्ल्या भशेन पटापट आमचे जवान जे आमचे रक्षण करतात तांचे खून केले गेले वतात आणि तांच्या फॅमिली कडेन पसून अंतिम संस्कार करपा खातीर तांची प्रथा येनात. हे लाजीरवाणे सरकार आयज उलटून पाडपाची गरज आसा, म्हणूनच आयज तुम्ही हांगा आयिल्ले आसात. भाव भयणांनो, चायना दुसऱ्या वटच्यान अरुणाचल प्रदेशाचेर आक्रमण करता आणि हे सगळे करता आसतना हे काँग्रेस सरकार मूग गिळून गप्प बसलेले आसात. पंतप्रधानाचो एक दोळा धापिल्लो उक्तो करपाक 5 मिनिटां लागतात आणि तोपर्यंत आमचे 5 सैनिक धडाधड थीम मरतात. हे सरकार लायक आसा काय नालायक आसा हे तुम्ही ठरवचे आसा. म्हणून माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या शिलेदारांनो, आयज जागे जायात आणि तुम्ही दाखवून दिल्ले आसा. हे लाखांनी लोक अजूनपर्यंत जनसमुदाय असो अफाट जनसमुदाय हांगा लोटत आसा. खुर्च्यो सगळ्यो भरल्यो, आमच्या बहिणी सकयल बसल्यात, सन्मानान बसल्यात. हांव थोड्योश्यो घोशणा दिता, तातूंत भितर तुम्ही फक्त नरेंद्र मोदी म्हणपाचे. देश का सम्मान नरेंद्र मोदी, देश का सम्मान, देश का श्रद्धास्थान, देश का श्रद्धास्थान, देश का स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान, देश का बलस्थान, देश का बलसान. अरे देश की इज्जत, अरे देश की इज्जत. चढ आणि चढ देव बरे करू.
बोलो भारतीय जनता पार्टीचा। हांव श्री शेख जिनाक विनवणी करता की ताणें आमकां 2 शब्द सांगचे। हांव लोकां कडेन मागता रायट सायडीन कितलोसो जागा हांगा मागीर येवचो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, देव बरी सांत दिवं। शेख जिना आयच्या या आज के इस विजय संकल्प लोकां कडेन हांव मातशी विनंती करता, म्हज्या उजव्या बाजूक जे सगळे लोक उबे आसात त्या भावां कडेन विनवणी करता, तांच्यांनी ह्या वटेच्या लेफ्टान हो जो कॉरिडॉर आसा तो भरून घेवचो। हांगासरल्यान तुमकां पळोवपाक बरें मेळटलें। हळू सूर्य ह्या वटेच्यान देंवता, वत मोव जायत आसा। ह्या वटेच्यान जितले उबे आसा गर्दी करून आसात। ह्या वटेच्यान उजवे सायडीन जितले गर्दी आसात ह्या वटे येयात। हे सगळे कॉरिडॉर भरून घेयात। ह्या वटेन जितले उबे आसात तांचे कडेन मागता हो फाटलो तो कॉरिडॉर भरून घेवचो। आमकां खबर आसा प्रचंड गर्दी जाल्ली आसा आनी की गाडयो येत आसात। बाकीचे सगळे लोकांक व्यवस्थित जागो मेळपाक जाय त्या खातीर विनवणी करता, कार्यकर्त्यां कडेन विनंती करता। युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते आसा तांकां विनंती आसा सगळे जाण त्या सायडीन वचा। मदीं एका एक जागो एकाच कडेन घोळको करून राव नाका। सगळे कार्यकर्ते युवा मोर्चाचे जे आसा ते सगळे जाण त्या सायडीन वचा। म्हज्या डाव्या बाजून चला सगळे जाण। थंय जितले सगळे लोक आसा तांकां ह्या सायडीन बसपाचे हें करा, प्रयत्न करा। आमी जर सगळ्या जाणांनी जर ती वेवस्था जर पूर्ण करूं ना, हो ब्लॉक पयलीं भरून घ्या। फाटल्यान अजून इतले अर्दे लोक रस्त्याचेर आसा, अजून लोक येत आसात। तुम्ही जर मातशे जर सगळ्या जाणांनी मातशे कोऑपरेट करा, कारण तुम्ही जितले फुडें येतले तितले फाटलो जागो रिकामी जातलो, सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटले, व्यवस्थित आयकपाक मेळटले। ह्या सायडीन जितले लोक आसा त्या सगळ्या जाणांक घडून ह्या सायडीन बसोवपाचो प्रयत्न करा। वत लागचें ना आतां। त्या स्क्रिनी कडेन जे लोक आसा सगळे जाण थिवी मतदारसंघातले आसतले सगळे ते आमचे कार्यकर्ते सगळे जाण फुडें या दाखयता। फुडें या सगळे। आज के इस रैली में विजय संकल्प रैली में मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष माननीय विनय तेंदुलकर जी, मंच पर बैठे हुए ऑल मिनिस्टर्स, एमएलएस, ऑफिस बेरर और यहाँ आए हुए लाखों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ पर आए हैं कि रैली के लिए कि मुसलमान से मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही पार्टी लार्जेस्ट पार्टी, ऐसे तो बहुत हजारों पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मुसलमान को, माइनॉरिटी को, बारीक समाज को खत्म करने की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब समाज को लेकर चलने की पार्टी है, जनता की पार्टी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कुछ दिन पहले इलाहाबाद में गया था। उस इलाहाबाद में कुछ मुस्लिम का फंक्शन था। उस फंक्शन में मुसलमान हाफिजी मौलाना बहुत थे, करीबन 500 मुसलमान थे। और उस वक्त में मुझे इंट्रोडक्शन किया कि भारतीय जनता पार्टी का गोवा का लीडर है। उस वक्त में कुछ मुसलमान भाई खड़े रहे, कहने लगे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी तो एक कम्युनल है, ये है वो है, मुझे बहुत क्वेश्चन करने लगे। मैं सवाल का जवाब देते रहा और मैं डर गया। दूसरे स्टेट्स में कुछ 5 मिनट के बाद जब मौलाना हाफिजी खड़े रहकर कहने लगे जीना जो कह रहा है सही है, मुसलमान को खत्म करने की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो है ये स्वीट पॉइजन पार्टी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज माननीय मनोहर पर्रिकर ने यहाँ पर 51 महीने राज किया। उस राज में मनोहर पर्रिकर ने बताया कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए।